तिळारी धरणाचे गोंयांत अजून 12.5 किलोमीटर कालवे बांदपाचें काम उरलां। डिसेंबर 2019 मेरेन ते खंय तडीक लागतले। तिळारी प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट आमी आज तेची पळोवणी केल्ली आसा आनी सादारण 12.5 किलोमिटरचो जो पट्टो आसा कुडक्या कुडक्यांनी ज्या ज्या जाग्याचेर एक्विजिशन जावंक ना अशें त्या सगळ्या जाग्यांचेर वचून हांवें पळोवणी केल्या आनी काम एकदम फास्ट आसा। प्रधानमंत्र्याच्या ऑफिसांतल्यान मॉनिटर केलें वता की हो जो ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्र्यांचो आसा 99 प्रकल्पा पैकी हो प्रकल्प 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत आमकां पुरो करूंक जाय। हें काम खंयच्याय परिस्थितीन पूर्ण करतले अशें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन ग्वाही दिता ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान। आनी एक प्रकल्प कोरगांव ह्या भागान थंय आमी एक डॅम प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता। पयलीं केल्ले ते डॅम पण ते कांय कारणास्तव बंद पडिल्ले। ते पयरूच आमचो इंजिनियर वचून ताणें ते एस्टिमेट बी केल्लो आसा। सादारण 6 कोटीचें काम आसा तें। धरणांनी आनीक 2 म्हयने पावसा सारकें उदक आसा। पंचवाडी आनी आमठणे धरणाचे डिसिल्टेशनाचो विचार चल्ला। ज्या वेळार खाणी सुरू आशिल्ल्यो त्या वेळार पाण्याचो निचरो जो आसता पाण्याचो पुरवठो वगैरे हो वेवस्थीत जातालो। आमच्या डिपार्टमेंटान एक मिटींग घेतली। पिटांनी उदक भरलेलें आसा तें पिटांतलें उदक थंयच्या लागींच्या तळ्यांनी घालून थंयच्यान ताजो सप्लाय करप असो। पंचवाडी आनी आमठाणे जें धरण आसा ताचें डिसिल्टिंग आमी करूं शकता कित्याक ताचें वॉटर लेवल मातशें कमी आसा। थंय सिल्ट चड जाल्लें आसा कारणान ताजें आमी डिसिल्ट करूं शकता 2 धरणाचें। पण बाकीचीं जीं 3 धरणां आसा त्या धरणाचें डिसिल्ट करपाची सद्या तरी कांय गरज ना कित्याक थंयचें वॉटर लेवल जें आसा पळय तें थंय स्टोरेज कॅपेसिटी बरी आसा त्या कारणान तें सद्या घेवंक कांय गरज ना अशें म्हाका दिसता। त्यामुळे ती 3 धरणां आमी सद्या सोडटले विचार करून आमी फुडल्या वर्सा ताचेर एक मार्ग काडूंक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।